वाटे घालून कशें खावप हे भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराक बेस बरें खबर आसा असो आरोप जनरेशन नेक्स्ट संस्थेचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी केला। सरकाराचे प्रकल्पात सरकाराचेच कंत्राटदार आमदाराक फायदो जाता हे जनरेशन नेक्स्ट संस्थेन स्पष्ट केला। सालिगांव गोय सरकारान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयला। त्या इमारतीच्या कामा खातीर HVAC कन्सल्टंट म्हण पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांचे नाव उघड जाला अशें दुर्गादास कामत हांणी सांगला। गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हांचे बिल्डिंगेचे फाउंडेशन स्टोन काल घातिल्ले आसा सालिगांव हांगा। 6 म्हयन्या पयलीं फाउंडेशन स्टोन जाले, थंय एक बरेचशे एक फ्लॅक्स लायिल्ले बोर्ड विथ द बिल्डिंग प्लॅन, साइट प्लॅन, आनी थंय कन्सल्टन्सी कोणाक दिल्यात प्लॅनाच्या सकल बरयल्ले गेल्ले। अजापाची गोष्ट तर म्हणजे HVAC कन्सल्टंट म्हणजे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार कोण तरी एक सिद्धार्थ कुंकळकार म्हणून थंय नाव दिल्ले गेल्ले आहा। आमदार भारतीय जनता पार्टीचो, HVAC कन्सल्टंट भारतीय जनता पार्टीचो, कॉन्ट्रॅक्ट दिता JSIDC चो वायस चेअरमॅन कॉन्ट्रॅक्टर हिमसेल्फ। या कामा खातीर उच्च न्यायालयात अपात्र याचिका घालतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। We are exploring the option of filing a disqualification petition. I am saying we are exploring, we are legal opinion घेवपाचें चालू आहा आमचे। Disqualification petition not with the speaker, with the High Court directly. कारण this is a clear cut case of conflict of interest. जर आमदार जावचे आदी सिद्धार्थ कुंकळकार हांका या कामाचे कंत्राट मेळ्ळा जाल्यार सुद्धा ते योग्य न्हय। आमदार जावचे पयलीं कुंकळकार मुखेलमंत्र्याचे जोड सचिव म्हण पगार घेताले अशें तांणी मुखार म्हळां। मानून चलया की कॉन्ट्रॅक्ट was not taken when he was an MLA. He was a joint secretary withdrawing almost thousands of rupees per month, joint secretary to the chief minister. अशें आसतना जर कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा परत इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान जाता तितले बेगीन पणजेच्या आमदाराक दिल्ले कंत्राट फाटीं घेवचे अशी मागणी दुर्गादास कामत हांणी केल्या। पार्सेकराकडे मागता आम्ही की ताबडतोब ही फाईल मागून घेवची, फाईल नोटिंग्स चेक करचे विथ रिगार्ड टू दिस प्रोजेक्ट, आणि जे ऑफिसर्स इन्वॉल्ड आहा या भानगडी करपाक हांचे सगळ्यांचेर कारवाई जावची म्हणून आमी मागणी करतात। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।